नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार। न्याय कुड्ड न्ही आंधळो, आरक्षण विभाजन विलक्षण रणकंदन, कोणाक सुलक्षण कोणाक अवलक्षण, विधी विधानाचो बेडगी कळवळो तोच पोटाक लावन मेकळो। विधिकार चार चौगांतलो जाणे ताणे स्वताक विधातो लेखलो, न्यायाच्या हुमऱ्यार कस लागलो ताची पत न्याय मोज मापतलो। पात्रतेचे अग्निपरीक्षेक देवलो स्वताचे स्वता प्रमाण सिद्ध जालो, विधी निषेध राखलो तो सुटलो ना तो विलगलो। न्याय कुड्ड न्ही आंधळो। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन। म्हादयचेर प्रुडंटाच्या नव्या कळसा ग्राउंड झिरो रिपोर्टाची सरकारान घेतली दखल। मुख्यमंत्री म्हणटा सुप्रीम कोर्टूय घेतलो दखल। जॉइंट इन्स्पेक्शनाचेर गोंयची भिस्त। पणजे बीजेपीचो कोफू जावाचो घुसपो। आमदार बाबुशाच्या आड बीजेपीचे खडेगाठ फुडारी बाबुश पॅनलाचे 30 उमेदवारांनी अर्ज भरले। दत्तप्रसाद सिद्धार्थाचे अपक्ष उमेदवार। उत्तर दक्षिण गोंयांत 6 पालिकांनी आता मेरेन 167 उमेदवारांचे अर्ज। नावेली झेडपी काँग्रेसीचे प्रतिमान अर्ज भरलो। नावेली काँग्रेसच फुडाऱ्यांक विश्वास। CZMP ड्राफ्टाचेर प्रत्येक तालुक्यांत जनसुनावणी घेवपाची ट्रेडिशनल फिशरमॅनांची मागणी हायकोर्टान मारली भायर। प्रकरण NGTत मेतेर जावंक सोदिना, कोर्टान केलें स्पश्ट। कुडचड्याचे लोक रेल्वे प्रकल्पाक जमनी दिवंक तयार। बाकीच्या थळाव्यांची खंय दिशाभूल। मंत्री काब्राल म्हणटा CZMP प्लानात घरां दाखोवपाचो प्रस्नूच येना, लोक बेठेच काचाबूल। आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड वाशिनां दिवंक सुरू। IMA म्हणटा 70% सक्सेस। तळ काळात पावंक जाय, कोविडाचो प्रभाव जातलो उणे। मुख्यमंत्री म्हणटा वाशिनां घेयात। म्हादयचेर प्रुडंटान केल्ल्या नव्या कळसा ग्राउंड झिरो रिपोर्टाची सरकारान दखल घेतल्या। सुप्रीम कोर्टूय ह्या गजालीची दखल घेतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक विश्वास। जॉइंट इन्स्पेक्शनाचेर गोंयची भिस्त। मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो। मंगळारा मरीटायम क्लस्टराचेर आंतरराष्ट्रीय वेबिनार सुरू जालो। दर्यादेग वाठारांतल्या राज्यांनी गुंतवणूकदारांक हाडपाचे मोदी सरकाराचे यत्न। गोंयच्या संदींचेर बुधवारा प्रेझेंटेशन। भितूर मरीटायम क्लस्टरान कितें स्कोप आसा हाजेर आयज CPM म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आशिल्ले, पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान आशिल्ले, मनसुख भाई मालविया आशिल्लो, हातूंत तेंच्यांनी वायड स्कोप जो वर्ल्ड वायड आसा, ही हॅज इनवायटेड ऑल दीस इन्वेस्टर्स टू इंडिया। ओके, सो दॅट तातूंतल्यान मरीटायम क्लस्टर्सांनी तांच्यांनी स्पेशली हांव धन्यवाद म्हणटा माननीय पंतप्रधानांक कितें तांच्यांनी गोवा मेन्शन केलें। इट इज एन स्पेशली इज एन शिप बिल्डींग, इट इज एन परत रिपेर्स, ताच्याच बरोबर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, ह्या पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा। इट इज नॉट अ कोल परत हांव मेन्शन करता। कोळसो न्ही, ताज्या कॉमोडिटीज आनी टुरिजम हाज्या रिलेटेड ज्यो आसा पळय न्ही, हाज्या सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तातूंतल्यान करपाक स्कोप आसा। त्या मरीटायम क्लस्टराचो जो वेबिनार आशिल्लो तांच्यांनी आज ओपनिंग केला। हो कंटिन्युअसली आज आनी फाल्यां चलतलो। फाल्यां गोंयांत कितें कितें स्कोप आसा ताजेर पर्सनली हांवूय उलोवपाचो आसा। आमचे कडल्यान मागीर MPT उलोवपाची आसा, आमचो डायरेक्टर ऑफ टुरिजम उलोवपाचो आसा, MD ऑफ GTDC उलोवपाचो आसा, कॅप्टन ऑफ पोर्ट उलोवपाचो आसा। वॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर एट प्रेझेंट आमच्या कडेन एवेलेबल आसा आनी त्या उपरांत आमी कितें अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक शकता हाजेर तो वेबिनार। म्हादयचे सध्याचे कळसाचे परिस्थितीचेर प्रुडंटान आयतारा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केल्लो। कर्नाटकान न्हंय आडोवन व्हाळ झऱ्यांची वाड लायिल्ल्यान कळसा कॅनलूय सुकला। सुकिल्ल्या कळसा कॅनलाचो हो प्रुडंटाचो व्हिज्युअल रिपोर्ट आपणें पळयला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण जॉयंट इन्स्पेक्शन जातले। कोर्ट दखल घेतले म्हूण मुख्यमंत्र्याक विश्वास।
सर आमी न्ही कळसा बांदोरा गेल्ले कळसा तो फर्स्ट टायम कॅनल सुकला तो इतलो केन्ना सुकना हांवें तुजो व्हिडिओ पळयला. हय कितें म्हणणें आहा तुमचें ताचेर? आत्ता जे डिसिजन सुप्रीम कोर्टान घेतला की जाता तितके बेगीन वचून इन्स्पेक्शन करचें सो दॅट आमी जो रिपोर्ट आमी आमचो इंजिनियर ह्या पॅनलाचेर अपॉयंट केलो. कर्नाटक महाराष्ट्र अपॉयंट करपाचें आसा. 4 वीक दिल्ले आसा. म्हणजे ती एक 4 वीक दिल्ली आसा ही गोंयच्या अनुसार एक बरी गजाल आसा. कारण वॉट एवर इट इज अ फॅक्ट तो सुप्रीम कोर्टाच्या समोर येतलो. हाजी आमकां खात्री आसा सुप्रीम कोर्ट ह्या केसीची नक्कीच दखल घेतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी स्वप्नील तारी. पणजे महापालिका वेंचणुके वेल्यान कोफू जावांचो घुस्पो वाडत आसा. बीजेपीचो आमदार बाबूश आनी ताचे पॅनला आड बीजेपीचेच कांय खडेगाठ फुडारी. बाबूश पॅनलाचे 30 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. बीजेपीचो ताळगांवचो फुडारी दत्तप्रसाद आनी आदलो आमदार सिद्धार्थ म्हणटा पक्ष न्ही मनीस पळोवन खंय मतां मारचीं. तांणी वॉर्ड नंबर 10 उमेदवार घालून नाल्ल फोडलो. What made you to enter in the politics? I was interested. I have been for some time. I just had children, so I had to wait for them to get a little bit older at least. Now I think I'm ready to start. CCP was the right start you feel for him. Yeah, I think so. The local issue basically. This was a local issue. He can come to know offhand. He's yet to meet the people of his ward. He'll be meeting in this a day or two, and then he will get to know them and get to know the problems of his ward. कॉन्फिडन्स आसा जशें आमच्या बाबुशान सांगला की 30 सिटां येतली. इनफॅक्ट आमची तेंची 15 तरी हेतून वॉर्डांनी म्हाका दिसता डिपॉझीट सुद्दां जप्त जातले. तेचे कडेन कॅन्डिडेट मेळना. लोकांक फोर्सान ते रिक्वेस्ट करता राव म्हणून अशी तेंची परिस्थिती जाल्ली आसा. ओपोजिशनाची तेंची म्हणजे आमच्या ओपोजिशनाची. तुमी जाणा आसता सांगपाची गरज ना. ते फुडें येना ओपनली फुडें येना भितर जावन कारवाई करता. तेंची म्हाका दिसता 15 तरी वॉर्डांनी डिपॉझीट जप्त जातले आनी त्यांचा वाईट वॉश जावपाचो आसा. 30 सिटां आमची निवडून येतली. What happens is when Sir is there, Babush Mansara and Jennifer Mansara, they support. I don't think that is a problem. It is going to be a whitewash in our ward. How do you see your father's support also? Yeah, my father has been there in the corporation for a while. I will seek his advice and blessings for him. Babush and Yatin getting together is an advantage for Kannada. Definitely. And plus BJP is support also there. We were always together. Because some are not happy, some are not satisfied. बारीक इलेक्शन आसता पळय तेन्ना थोडे जाण हे नाराजी आसता. पूण ते कितें आहा धरून काही दीस गेल्या उपरांत ऑटोमॅटीक तांकांय कळटा पार्टीचे वर्किंगूय त्या दृश्टीन आसता आनी ह्या नेमें कितें न्हू ह्यान पयलीं तशें जातालें. नाराजी आसता न्हू कोणाक एक दिसता आपल्याक टिकेट आसची आपले कितें तरी फुलफील जायना म्हणून. आज जे इलेक्शन आसा हें CCPचें इलेक्शन आसा. पणजे शहराच्यो ज्यो कितें समस्या आसा कांय लोकांक दिसता की आपली एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आसा आनी आपल्या कंपनीच्या मार्फतूच पणजेचें कामां सुटावे जावंक शकता. विष्णू सारकिल्ले बरे लोक आसा जे आपल्या वॉर्डा खातीर बरें योगदान दितले. आमच्या पक्षाच्या भायरूय वचून आनी खुबशे बरे लोक ह्या हातून फुडें येतले कशें म्हाका दिसता. सो अशा लोकांक आमी सगळ्यांनी पणजेकारांनी जस्ट एज दत्तप्रसाद नायक किंवा सिद्धार्थ किंवा खंयची पॉलिटिकल पार्टी सोडून प्रत्येक पणजेकारान आज तांच्या फाटल्यान ठामपणे उबे रावपाची गरज आसा. You have to have dialogue with everybody. We are here for the city. हांव शहरा खातीर काम करता. हांव म्हज्या पर्सनल खातीर काम करना. आनी डेफिनेटली कोण जर त्याच डायरेक्शनान वता तर सगळ्या बरोबर वचपाक काम. आनी कांय लोकांक जर इतकेच कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार इतके डिलिमिटेशन करपाचें इतके वॉर्ड फोडाफोडी करपाची कसली गरज आशिल्ली. इफ यू आर अ मॅन यू हॅव टू फेस द एक्झिस्टींग सिट्युएशन. म्हाका पूर्ण खात्री आसा आयज विष्णू असले शिकिल्ले मनीस आमकां जाय CCP नवे कायदे करपाक आमचे पे पार्किंगाचो घोळ घाला तो सारको करपाक. हे जे कॅसिनोचे जे आमचे शहराचे नत्रदृश्ट आसता हे जे कॅसिनो करून तांचे मोडपाक गेल्ले आसता ताणीच तांकां पायऱ्यो बांदून दिल्या. हे सगळें ना करतलो जाल्यार बरे मनीस ते वचपाक जाय. म्हाका दिसता CCPचें हें इंडिविज्युअल बेस्ड इलेक्शन. हांव एक पणजेचो नागरीक. हांव हांगा जन्मलो. म्हजी जबाबदारी जाता एज अ सिटीजन ऑफ पणजे की एक बरें टिमीच्या हातान हें शहर दिवपाक जाय. पूण भारतीय जनता पक्षान हांगा एनावन्सूय करूं ना. म्हाका हांवें काय खंयच अध्यक्षाचें ऑर आनी कोणाची प्रेस कॉन्फरन्स पळोवना. कोणी पळयल्यार म्हाका करेक्ट करचो. पण सिद्धार्थ नावेली ZPच्या सिटाक काँग्रेसीचे प्रतिमान अर्ज घालो. तेंको दिवंक लुईझीन, दिगंबर आनी गिरीश. काँग्रेस उमेदवाराक वेंचणुके वेळार मरण आयिल्ल्यान नावेलीची ZP वेंचणूक फुडें धुकलिल्ली. प्रतिमाक जिखोवंक काँग्रेसीचो उलो.
उत्तर गोंयांत 3 पालिकांनी आतां मेरेन 69 आनी दक्षिणेत 3 पालिकांनी 98 उमेदवारी अर्ज भरल्यात. एकूण 167. नावेले जिल्हा पंचायत हे वाठारांतले 4 पंचायत आहा. हे 4 पंचायताच्या लोकांक कालतिकायेन मागता की तांचो सपोर्ट, तांचो आदार, तांचो आशिर्वाद बाय प्रतिमा दिवपाक. तातूंत पक्षान जे महिला काँग्रेसचे अध्यक्षा प्रतिमा हाका फिल्ड केलां. म्हाका खात्री आसा हे काम ताणें केलां आनी सगळ्यांचो सपोर्ट ताका आसा. विदावट एनी प्रॉब्लेम ते जिखतले. लोकां कडेन मागतात की बाय प्रतिमाक जे लोकां खातीर काम केल्लें आसा तेजी पावती म्हणून आपलें एक मत प्रतिमा बाय तेणी दिवचें. And all the Karyakartas, my Mahila Congress will be with me along the Navili leaders campaigning door to door. Mahila Congress Zindabad! Congress Pakshacha Vijay ho! CZMP ड्राफ्ट प्लानाचेर प्रत्येक तालुक्यात जनसुनावणी जावची म्हणून AVCB ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची मागणी हायकोर्टान भायर मारली. दोनूय जिल्ल्यांनी एक सुनावणी घेवचे परस प्रत्येक तालुक्यांत घेवंक संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सांगचें म्हणून नुस्तेमारांचे हे संघटनेन मागिल्ले. CZMP प्रकरण NGT हाताळटा, तातूंत मेतेर जावप बरोबर जावचें ना म्हणून हायकोर्टान स्पश्ट केलें. 7 मार्चाक जनसुनावणी. CZMPचेर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 7 मार्चाक जनसुनावणी दवरल्या. दोनूच सुवातेर सुनावणी घेवचे परस प्रत्येक तालुक्यांत घेवची म्हूण AVCB ट्रेडिशनल फिशरमॅन असोसिएशन हायकोर्टांत गेल्ले. कोविडाच्या अरिश्टांत 2 सुवातेर सुनावणी घेतल्यार मोठी गर्दी जावंक शकता. तशेंच पयसुल्यान येवपी लोकांक येवंक त्रास जातलो. चडशे नुस्तेमार जाणटे आसा. तांकां एका टोकावयल्यान दुसऱ्या टोकार येवंक येरादारीची सारकी वेवस्था नाशिल्ल्यान त्रास जातलो. सगळ्यांक वांटेकार जावंक मेळचें ना. तेन्ना संबंदीत अधिकाऱ्यांक जनसुनावणी तालुका पावण्यार घेवंक लावची म्हूण संघटनेन हायकोर्टांत आर्ग्युमेंटाचेर रजाव दिल्लें. मात हायकोर्ट राजी जालें ना. CZMP प्रकरणांत आपूण मेतेर जावंक शकना. प्रकरण NGT कडेन आसा म्हूण सांगून जनहीत याचिकेची दखल घेवंक खंडपीठान न्हयकार दिलो. हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. गोंयांत CZMP फायनलायज करपाचो इशू NGT कडेन. NGT हे प्रकरणांत वेळोवेळी निर्देश दीत आसा. आमी मेतेर जायत जाल्यार कोफुजांव जावंक शकता. ह्या प्रकरणांत आमी मेतेर जावप बरोबर जावचें ना. दुसरे वटेन गांवांनी CZMP प्लानाचेर आवाज येत आसा. सेंट जॅसिंतो जुंव्यावयले लोक CZMPचेर आवाज काडटात. पंचायतीक विश्वासांत घेवन केल्ल्या प्लानाचो खंय विचार जावचो. आतां प्रॉब्लम कितें जाला, थोड्यो गोश्टी तेणी दाखोवं न्हय. आतां एक जावं आमचें आयलँड, सेंट जॅसिंतो आयलँड पळय आहा तें तेणी कितें केलां, पोर्ट लिमिटाक घातलां. पोर्ट लिमीट म्हूण दाखयलां आनी थिंगा लास्ट इतली ओल्ड हावजीस आहाय. म्हाका दिसता एटलीस्ट मोर दॅन 500 years थिंगा लोक रावता. आमचो फिशरमॅन लोक रावता. आनी आमचे चिखल्यांतूय आमचे थोडे लँड पळय आहा न्हू, प्रायवेट लँड आहा तेवूय तेणी पोर्ट लिमिटान दाखयला. सो तेजेर आमी पोत्तून मिटिंगेक आमी मेंबरांनी रेजोल्युशन घेवन आमी ऑब्जेक्शन घायलां हेजेर. हें तुमी पळय पोर्ट लिमिटान दाखयलां तें रॉंग आहा म्हण, हें काडून घेवचें म्हण चिंतलें. आनी आमी सगळे लोकांकूय चिखल्या जावं सेंट जॅसिंतो आयलँडार जावं आमी सगळे लोकांक पर्सनली आमी आमच्या मेंबरांनी वचून अवेर केला. आनी लोकांनी आमकां आमी सांगलां तुमी जाता तितले बेगीन तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा तें CZMP डिपार्टमेंटाक तुमी घालचें म्हण. आनी आमकां फकत आमकां घर दाखोवपाक जाय, आमगे चॅपल दाखोवपाक जाय, आमगे इगोज दाखोवपाक जाय आनी कितें कितें आहा तें सगळें दाखोवपाक जाय. आमको पोन्न प्लान आहा आनी तेंय आमी फॉरवर्ड करतले आनी वी वील सेंड आवर ओल्ड प्लान ऑल्सो. इन दॅट एवरीथींग इज बीन शोन. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विक्रम नायक. कुडचडे मतदारसंघातले लोक खंय देशाचे उदरगतीक रेल्वे प्रकल्पाक जमनी दिवंक तयार आसात. बाकीचे कडेन लोकांची दिशाभूल केल्या म्हूण पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयलो. CZMP प्लान समजावन सांगूंक वर्सां फाटीं सगळ्या तालुक्यांनी आपूण भोंवलां. CZMP प्लानांत घरां दाखोवपाचो प्रस्नूच येना. लोक खंय बेठेच काचाबूल जातात. पर्पज वॉज दॅट आमच्या मतदारसंघात एक अंडरपास जो आसा ताका न्यू रोड करपाचो डायरेक्टली टू कनेक्ट टू द मेन रोड. सो ऑलरेडी 4 दीस पयलीं रेल्वेन थ्रू रेल्वे एक्ट पासून एक्विजिशन घातलें. सो पीपल हॅव अप्रोच मी दॅट वी आर फॉर डेव्हलपमेंट
And why Railway Act? We are giving consent. So to take the advice of the Deputy Collector and concerned people, I made a visit here without the people. And I will guide my people how to go about in giving the consent for the Railway Act. So people in my constituency are happy and they are ready to give their land for developing of the nation. Sir, here in Korthalem there is a lot of issue about land being given to the railway overbridge and all that. So on that thing, anything that you want to say? And my people are welcome. Now people from there and here are the same. But कोणा तरी थोड्या लोकांक मिसगायड केल्ले आसा. ते मिसगायड केल्या लोकांक हांव सांगूंक शकना. पण म्हाजे कडेन कोण येता आय कॅन ओनली एक्सप्लेन टू देम की अल्टिमेटली खंय तरी ओवरब्रिज रावप ते रेल्वे गेटी कडेन रावप अर्दे वर आता चांदोर सद्याचे ऑब्जेक्शन आसतले. चांदोर आता म्हाजे ओवरब्रिज चालू आसा आनी अंडरपासूय आसा. थोडे लोक अपोज करता पण पंचायत हॅज रियलायज दॅट अपोजिंग इट हॅज नो यूज. सगळे तालुकान हांव गेलो लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक 1 वर्स पयले. जे लोकांनी म्हाका एप्रोच जाले ते पळय केले. आतां जी घरां दाखोवना म्हणटा पळय CDMP घरां दाखोवपाचो प्लॅन न्ही. CDMP इज फोकसिंग ऑन 3 फॅक्टर्स. वन इज अ हॅझारस लँड, वन इज अ HTL लायन, वन इज द सँड ड्यून्स, वन इज तुजे सँड ड्यून्सा भितर मागीर मड फ्लॅट्स, इको सेन्सिटीव एरिया इज द फोकस. कोणाची घरां आसा ना आसा ही मे बी मिस्टेकान कोणाक दाखयल्या आसतली. पूण घराचे लँड यूज प्लॅन जो आसा हो सबसिक्वेंट जातलो. पयलीं जो आसा हो प्लॅन जो आसा विल बी ओनली डिमार्केटिंग द एरियाज एज पर द CRZ नोटिफिकेशन. दॅट इज HTL लायन, hazard लायन, मड फ्लॅप्स, सँड ड्यून्स, मागीर मॅनग्रुव्स. दीस आर द एरियाज विल बी मार्क्ड. नो हाऊसेस. आफ्टर DC इज नोटिफायड दॅट हूज एरियाज बिफोर 1991 प्लॅना भितर जर घरां दाखोवपाक जाय ती दुसरो प्रोसेस तो मागीर चालू जातलो. सो आय डोंट नो वाय एप्रिहेन्शन्स आर देर. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड वाशिनां दिवंक सुरू. हेल्थ वर्कर, फ्रंटलायन वर्करां परस लोकांचो खंय बरो रिस्पॉन्स. IMAचो दोतोर शेखर साळकार म्हणटा वाशिनाचो सक्सेस रेट 70%. ही वाशिनां घेवन कोविड जालो जाल्यारय ताचो प्रभाव सामको उणे आसतलो. नांव नोंदणीची किचकट प्रक्रिया आतां ना. वाशिनां घेवंक पात्र आशिल्ल्यांनी लागसारच्या हेल्थ सेंटरांनी वचून सरळ वाशिनां घेवची. मुख्यमंत्र्याचो उलो. वॅक्सीन 60 आणि एबाव आणि 45 to 60 जेंचे कोमॉर्बिडिटीज आसा ताच्या खातीर ओपन जाल्ले आसा. गव्हर्मेंट एज वेल एज द प्रायवेट गोंयानूय बी मोठ्या प्रमाणात आमी ओपन केला. कालच्यान खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांनी घेवपाक सुरवात केला. त्या खातीर ह्या एज ग्रुपान येवपी सगळ्या लोकांनी जे आसा हे म्हणजे आमकां प्रायर रजिस्ट्रेशन करपाची काही गरज ना. त्यामुळे जरी आसले जाल्यार आपल्या तेंकोन आसलेले PHCनी प्रत्येकान घेवचे अशें म्हाका दिसता. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड वाशिनां दिवपाक सुरवात जाल्यात. लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. आदली नांव नोंदणी करपाची किचकट प्रक्रिया आतां ना. जाणटे लोक आतां ऑन द स्पॉट वचून वाशिनां घेवंक शकतात. Above, I am 80. Okay, fine. Yes, okay, I am not feeling anything. I am fine. Yeah, I am also fine. Not feeling anything. Yeah, was nicely done. Yeah, first dose. Yeah. वाशिनांचो सक्सेस रेट 70%. वाशिनां घेवन कोविडाची बाधा जाल्यारूय ताचो प्रभाव खंय सामकोच उणे आसतलो. वाशिनांचो कोणाकूच त्रास जायना. अडीचो एफेक्ट जायना ही म्हत्वाची गजाल. फॅन्टास्टीक रिस्पॉन्स आसा. लॉट ऑफ मिन्स क्वेरीज खूब येतात. आमी आयज आफोना कित्याक टुडे वी वर नॉट मेंटली सारके प्रिपेर्ड टू हॅव एवरीवन. सो वी आर जस्ट टेलिंग टू आयज कशें जाता तें पळोवन फाल्यां वील बी सिस्टमॅटीक सारकें जातलें सगळें. तर आनीक अशे रिपोर्ट्स येतात म्हणजे थोड्यांचे अशें म्हणणें की इवन वॅक्सीन घेतून सुद्दां मनीस पॉझिटीव सापडटा. सो दॅट इज नाही ते वॅक्सिनाचो फायदो कसो सी वॅक्सिनाची 70% सक्सेस रेट आहा. 30% कोणाक ते जावचें ना कांय फायदो. पण दॅट इज कशें दॅट वेन वी कवर्ड बाय द हर्ड इम्युनिटी खूब जाली सी. आनी इवन जालो तुका न्हय इट वील बी एट लेसर सिवियरिटी. म्हणजे तूं असो मरपाचो चान्सीस सामके कमी जाता. वॅक्सिनेशन आनीक एग्रेसीव जाय. वाशिनांची फॅसिलिटी गांवांनी पावंक जाय. The real problem is with the villages.
कित्याक ही सगळी हॉस्पिटलां आसा आनी PSC ज्यो आसा दे आर ऑल इन द सिटीन आसा. फॉर एक्झाम्पल दिवचली तुवें घेतले, दिवचली इट इज इन द सिटी, हॉस्पिटलां इन द सिटी, कळ्ळें न्ही. सो साळांतून मेणकुलेसून आनी खंयसून जर तुका लोकांक जाल्यार तांकां ट्रॅव्हल करून येवपाक जाय आनी ती वॅक्सीन घेवपाक जाय. सो आमी सजेशन दिल्लें की तांचे सब सेंटर आहा पळय तांकां एटलिस्ट ट्वायस अ वीक थंय एक दोतोर आनी एक सिस्टर धाडून तांणी दे शूड गिव द लोकल लोकांक मातशें तें इजी पडपाक जाय. आनी आय थिंक गव्हर्मेंटान ती फॅसिलिटी निर्माण करप गरजेचें आसा. तूं जालो ताका उमेद आसा पूण ताका येवपाक बशी ना, ताका येवपाक आपलो दिसावडो पिड्ड्यार करचो पडटा, अशें जावपाक जायना. सो देर इज अ टायम हळू अशें वचूंक जाय की आमी त्या गांवांत भूत घालून बसपाचें, ते अशें सांगपाचें आमी ह्या दिसा बाबा हांगा येतले, तुमी सगळे जाण रेडी रावा. आमी दिसाक 100च न्हय, आमी फाल्यां 1000 लोक आयले, 1000चे आमी वॅक्सिनेशन करपाक आमची मेंटली तयारी जाय. हे तूं 100च कर, तूं 150च कर, ताजे पेक्षा चड तुका करूंक मेळचें ना. हे सगळी रिस्ट्रिक्शनां आनी ती काडून उडोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हिस्ट्री सिटर टायगर अनवराचेर खुनी हल्ल्याचे केशींत मडगांव कोर्टान रिकी हर्णेकार आनी विपुल पठारीक 10 दीस ज्युडिशियल कस्टडी दिली. कोल्हापुरांत धरिल्ले इम्रान बेपारी, हर्षवर्धन सावळ, विजय कारबोटकार, सुदन डिकॉस्ट आनी महिंदर तानावडेक 4 दीस पुलीस कस्टडी. 5 जाणांनी जामिनाक अर्ज केला. लुकआउट नोटीस काडिल्लो केपेंचो वॅली डिकॉस्ट आनी अमीर गवंडी पुलिसाच्या हातांत अजून लागिल्ले ना. Today, all the accused, that is 7 accused in assault case of Anwar Sheikh, were produced for the remand in Judicial Magistrate First Class. So, Ricky Ornekar and Vipul Pattari were remanded for 10 days JC since their police custody remand was, 14 days police custody remand was over. And remaining 5 accused, that is Imran, Harshvardhan, Sudan, Tanavade, and Viraj Karbotkar has been remanded for another 4 days police custody for interrogation. There are bail arguments on the bail application of all the accused persons, and our further investigation is in progress in this case. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.